जुवांच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. भुरग्यानो, कोणेय तुमकां फटयनाशे सत्राय करा. जसो क्रिस्त नितीवंत तसो जो कोण नितीन जियेता तो नितीवंत. जो कोण पाता करता तो देवसार असो, कित्याक देवसार सुरवेरतावन पातकी. देवसाराची कामां नास करूंक म्हूण देवाचो पूत आयलो. देवा तावन जल्माल्लो पाताक करिना, कित्याक देवाचे जिवीत ताचे थंय आसा. देवाचो भुरगो तो जाल्ले वरवीं ताच्यान पाता करूंक जायना. देवाच्या भुरग्या आनी देवसाराच्या भुरग्यां मदें फरक सोदून काडूंक नियम हे. जो कोण नितीवंत वाटेन चलना आनी आपल्या भावांकी मोगान पळयना तो देवा तावन जल्माल्लो न्हय. देवाचे उतार हे. सांज जुवांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोग शिसासांगाता नव्यान थंय उबो आसलो. तवळ ताणें जेजूक थेण्यांच्यान समकोन वेताना पळयलो आनी म्हणलें, पळया देवाची शेळी. ही ताची उतरां आयकल्ले दोग शीस जेजूचो पाटलाव करून गेले. जेजू फाटीं घुंवलो आनी ते आपणा फाटल्यान येताले ते पळयोन, तुमी कितें सोदतात म्हूण विचारी लागलो. राब्बी, तशें म्हळ्यार मेस्त्री, तूं खंय रावताय म्हणाले ते. येया आनी पळया म्हणून जेजून तांकां सांगलें. ते गेले आनी तो खंय रावता तें तांणी पळयलें आनी त्या दिसा ते ताचे सांगाता रावले. तवळ सांजेची सुमार 4 वरां जाल्लीं. जुवांचे आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ल्या दोगांतलो एकलो, सिमाव पेद्रूचो भाव आंद्रे, ताणें वचून पयले आपल्या काळशा भावाक सिमावक सोदून काडलो आनी मेस्सिया, तशें म्हळ्यार मागलोलो, आमकां मेळ्ळो म्हूण ताका सांगलें. उपरांत तो सिमावक जेजू सरशी आपोवन हाडून आयलो. जेजून ताका पळयत म्हणलें, तूं जुवांचो पूत सिमाव? तुका ह्या फुडां केफास म्हणटाले, तशें म्हळ्यार पेद्रू वा खडाप. देवाचे उतार हे.